डिस्कस आम्हाला अमेंडमेंटाचे DCP Act 2021 ते स्क्रॅप कोचले किती स्क्रॅप ते DCP Act 16B आणि 17(2) 39A आणि 49(6) तो स्क्रॅप कोचमू आणि न्यू रिजनल प्लॅन तो हे करचो गव्हर्मेंटान. कंस्ट्रक्शन लायसन्स फी किती वाडोवपाचें कितें केलां म्हणजे कंस्ट्रक्शन लायसन्स फी सो फार काय ना आमच्या पंचायतीक ना सो फार काय ना किती तुम्ही कंस्ट्रक्शन लायसन्स किती इन्क्रीज करपाक कितें केलें ना खासच लायसन्स काय ना 12.5 सो फार काय ना आमचे 15 लाख किती म्हटलें मानोरा रोड म्हणटा तो कितें तेंगेलो लोकांलो डिमांड. मानोरा लोड हो जाय दीस जाले इश्यू सॉल्व जाता आनी हो अंडरग्रावंड केबलिंगा लागून उरलो म्हाका इन्फॉर्मेशन पडले प्रमाणे आनी मागीर आतां तो अंडरग्रावंड थिंग जायना मागीर ना. सो मुगे रिक्वेस्ट प्रमोद सावंता डॉक्टर प्रमोद सावंत डबल मिनिस्टर आहा तो ताका रिक्वेस्ट की जाता तो बेगीन हो पयसो आनी हो ऑर्डर इश्यू करपाची कित्याक हांव जाणा प्रोसेस चालू आहा म्हजो आनी ट्रू हांव उलो मारता एमएलए उलो मारता की बेगीन रोड पयसो आनी क्रिसमसा पयलीं जाता तितलो बरो जातलो गोल्डोकांनी कित्याक तो व्हेरी बॅड कंडिशन आहा व्हेरी बॅड म्हळ्यार व्हेरी बॅड. रिगार्डिंग पुलीस स्टेशन कितें इलिगल हें करता म्हणून रिगार्डिंग ते पुलीस स्टेशनान सो फार म्हाका कडेन आतां कांय प्रपोजल येवं ना पयलो तेंचो रिटर्न कांय येवं ना कंप्लेन कितें येवं ना आनी सो फार आमी तांकां कांय इशू करूं नासलोले. सो तांकां लायसन्स बी कांय इशू करूं ना आमी पंचायतींतल्यान. सो तांकां प्रपोजल येयल्लो की आमी तांकां एनवायरमेंटान ते हें कोताय ट्री कटींग कोताय म्हूण. सो आमी तांकां परमिशन बी ट्री कटींग तो हें दिता फॉरेस्ट दिता. सो फार तेंचे कांय येवं ना रिटर्न दिवं ना आनी तें सांगितलें की तुमी रिटर्न दिया पंचायतींतल्यान हांव तुका येता आनी इन्स्पेक्शन करता म्हणून सांगितलें पंचायतींतल्यान बॉडी मिटींग स्ट्रीट घालचे म्हणून लोकांना डिमांड स्ट्रीट लायट इज आमचो हाय मास ते हाय मास हांगा एक राय जंक्शनाचे घाचे आनी एक आमी गांवकार कॉलेजीक घातलो गोंयचे कडेन हाय एक जंक्शनाचे घाच हाय मास. संसदाचेर कितें डिस्कशन जालें आनी संसदाचो कितें जाता हेल्थ हॅजर्डीस ते आमकां एनवायरमेंटाक ते इम्पॅक्ट कोता रेजिडेंट ऑफ द राया. सो ते पोत्तू आमकां प्रॉब्लेम जाता कित्याक थिंगा हॉस्पिटला वयलो समज बंद जालें जाल्यार ती सगळी आमगे रोग लावता थिंगा आल्लें बारेपेटा हिली एरिया रावता. सो तांकां इम्पॅक्ट जाता रेजिडेंट ऑफ द आल्लें बारेपेटाक. सो तो हेजे इशू तेंच्यान कितें सांगला हायकोर्टाक आहा तो इशू कळलो आनी ते हेजेर मातशें लक्ष घेवचें म्हणा लोकांनी की पोत्त उच कित्याक लागता काय म्हणून. हांवें सांगलें हांव म्युनिसिपालिटीक बरयतलो आनी DMAक बरयतलो एक रिक्वेस्ट आहा DMAक बरय म्हाका कित्याक लागून जाता हें व्हील कटींग करता म्हणटा त्या लोकांचो व्हील कटींग म्हळ्यार कितें जालां आतां प्रॉब्लेम आतां सो फार आतां एक पासून न्यू व्हील कटींग जावं ना सो फार हांवें पयलीं जालां आसतलें कळ्ळो तुका न्ही समजून तुमी तिगे आतां कितें केलां हांवें सांगितलें आतां तिच्या मुखार तुमी जाल्यार म्हाका कळय कळ्ळो तुका समजून तुमी कोता आनी कळय आनी म्हाका सांगाय म्हणून हांव वयता रिस्पेक्ट करता पूण पयलीं सांगाय म्हाका लास्ट मोमेंटार म्हाका सांगना काय पयलीं सांगाय म्हाका कित्याक एक समज एक फायल समज पंचायती बांधची मिटींग येयली ती आमी डिस्कस कोताय आनी इन्स्पेक्शन कोताय आनी इन्स्पेक्शन करून ताका लायसन्स कोताय त्या टायमाचेर म्हाका सांगल्यार म्हाका बरो जाता एकदम कितें जेन्ना तो एनवायरमेंटाचे समज तो एक हिल्ली एरिया चयता जेन्ना काटींग ताका परमिशन मेळटा तेन्ना आमी रिजेक्ट करपाक मेळटा जेन्ना ताका आशेशें करपाक दिलें जाल्यार मागीर तो ऑक्युपन्सी गव्हर्मेंटाक मागीर ताका आमकां पयशे एक एज सरपंच म्हाका लोकांक हेल्प करपाक आमी चिंतपाचें सदांच पूण कितें जेन्ना ते पयलें एनवायरमेंट समज डिस्ट्रॅक्ट कोता जाल्यार तेका हांव ना आनी हेज्या मुखार हांव ती लायसन्स इश्यू करपा ना कोणाक जावं एनवायरमेंट आमकां इम्पॅक्ट करता आल्लेमा कडेन 7 कान आहा म्हणटा ते कितें हें कर म्हणटा ते आतां ते ओल्ड टायम्स म्हणपा लागले ते हिंगा आल्लेमा ते उदक फ्लड जाता आल्लेम इयरली येयली बाय आनी आमी ते प्रपोजल सेंड केले PWD थ्रू हेका धाडवले आमी पंचायत थ्रू PWD धाडवले आनी 7 कान हांवें म्हणटा हांवें आतां PWD इन्स्पेक्शना मागिना ते व्हेरीफाय करपाक कित्याक हे मनशां खबर आहा जे उलयले तांकां हुंय ते कान आनी तांकां घेवन हांव त्या मुखार वचून हुंय हांवें ते सोदतलो कान कित्याक ते आमगेले सिनियर सिटीजन अशें ते म्हाका सांगताय बाबा हे कान हे हाडलो मुती कळ्ळो तुका न्ही आतां सो फार चोवपाक गेल्यार कांय ना पूण तांकां खबर आहा ते तांकां PWD ऑफिशियल हांव पूण इन्स्पेक्शन करून तो हांव इशू सॉल्व करपाक सोदता. हायवेचेर कितें स्पीड ब्रेकर घालपाचें कितें डिस्कस आतां प्रॉब्लेम कितें जाला आतां आल्लेम सर्कला कडेन आल्लेम सर्कल आहा ट्रील आमगे ती बी उजरा कडेन हिंगा गाडी स्पिडीन येता एक आमचो स्पीड ब्रेकर ना सगळें ओपनिंग आसा आले शिकराय थिंग ओपन आसा राय इगोजीक ओपन आसा मागीर राय चर्ची कडेन ओपन आहा आल्लेम ऑपोजीट चर्चीक ओपन आहा सगळे कडेन ओपनिंग आहा जेन्ना लोकां जेन्ना बासी पास जाता जेन्ना जनरेटर वयता कारण मिसा वयता तेन्ना त्रास जाता पास जावपाक जेन्ना स्पीड माता आल्लें सर्कल टू इतली स्पीड माता की डे बाय डे एक्सिडेंट जायत आसा डे बाय डे आनी एक्सिडेंट सगळे मोत्ता एकटो पासून जितू उरना भितर हांवें रिक्वेस्ट केला जायत वर्सां जालीं गव्हर्मेंटाक कळयल्लें सगळ्यांक कळय कलेक्टराक कळयलें कलेक्टराक स्पेशली हांवें एक सरपंचाक घेवन मिटींग केल्ली
आमचे मागीर तांणी सांगलें आमकां हिस्ट्री गँग येता मॅडिसिनल कल्चर सांगलें श्रीनाथ फुटबॉल इन तो सो फार तेणी आजून कांय करूं ना असो जाय 3-4 टुर्नामेंट जाले आजून पासून कांय हें जावं ना तेगे पूण मुगे रिक्वेस्ट कलेक्टरा जाती तो बेगीन ते येवन इन्स्पेक्शन करची तरी पयलीं चोवची तरी कित्याक डे बाय डे ती एक्सिडंट जायत रावता डे बाय डे व्हेरी डेंजरस मुगे रिक्वेस्ट सगळ्यांक कलेक्टरा जावं जे सगळे हेका ऑथॉरिटी जावं पिटा सगळ्यांक तेणी इन्स्पेक्ट करची कित्याक डे बाय डे थिंग एक्सिडंट जाता व्हेरी डेंजरस रोड इन आल्ल्या सर्कल टू एफसी सर्कल टू ते बी उजरो मारता